केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान जुंता हाऊसच्या रिडेव्हलपमेंटाचो बुनियादी फातर घातलो. मात थंय आशिल्ली सरकारी कार्यालयां अजून शिफ्ट जावंक ना. बिल्डींग धोकादायक. नमस्कार. सध्याचे आमी जुंता हाऊसात. जुंता हाऊस हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा. सगळे लोक जुंता हाऊसांत गेल्ले आसतले और जुंता हाऊसाचें नांव आयकल्लें आसतलें. पूण फाटींत जुलयान जेन्ना सरकारान डिक्लेअर केलें की हे सद्याचे बिल्डींग आसा ती अनसेफ आसा आनी हांगासर जी ऑफिसीस आसा ती बेगीचे बेगीन मूव करची म्हणून. पूण आजून सुद्दां हांगासरली ऑफिसीस मूव जाल्ली ना. जी म्हायती गावता हिसपान जी ऑफिसीस आसा तांकां नवी प्रिमायसीस गावल्ली ना आनी ते कारणान तांकां सद्या शिफ्ट गावपाक गावना आनी ताका लागून ती आजुनूय ऑफिसीस ती हांगाच आसा. आनी हे बिल्डिंगान जी ऑफिसीस आसा ती खूब इम्पॉर्टंट अशी आसा. म्हणल्यार जी सिवील सप्लाय और ट्रान्सपोर्टाची आसा ऑफिसीस हांगसर ऑफिशियल लँग्वेज आसा. खूब जी ऑफिसीस आसा ती हांगसर आसा. थोडी शिफ्ट जाल्ली आसा पूण मेजॉरिटी आसा ती आजुनूय हांगसर आसा. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की आयजूच हांगसर जो स्लॅब पोर्शन आसा जो स्लॅबाचो पोर्शन आसा तो कॉलॅप्स जाल्लो आसा. कोणाक कॅज्युअलिटी जाल्ली ना ती एक बरी गजाल. पूण जी बिल्डींग अनसेफ आसा आनी हांगसरली जी ऑफिसीस आसा ती बेगीचे बेगीन मूव जावपाची गरज आसा. स्टुडंटां खातीर जुंता हाऊसांतल्यान सिरीज खूब कळटा.